ही कुळा सांभाळीत उरलो म्हणून तो कुलवाडी उरलो। घरात कितें आसा तर हे दळणीर खोरे, कुदळ, नागर, बुठे आणि हे पाडे। अरे पाड्या बुद्धीच्या, आमचे कडेन हो येदोसो शेताचो कुडको आसा हें आमचें भाग्य म्हणून समज, नाजाल्यार आमकां कितले त्रास जावपाचे जाणा तूं। आनी फाल्यां ह्या शेता खातीर आमी जगतलीं, जग मेलें तरी आमी जगतलीं। मरची ना पूण मरत मरत जगतली। त्या शांतारामाक पळय, एक शेत विकले ते दिल्लीकाराक आणि फ्लॅट घेतलो म्हापशा। दुसरे शेत विकले आणि 4 व्हिलर घेतली आणि आपल्या दोनूय पुतांक बुलेटी। तुवें म्हाका नातू म्हणून कितें दिलें?